लास्ट बोन म्हणटा न्ही ते दुखता म्हणटा कळ्ळें न्ही. ही एक्चुअली खुबश्या जाणांची कंप्लेन आसता. आता तुमकां ते दाखयता हांव कितें आसता ते पळयात. एक्चुअली हांगा हे लास्ट बोन म्हणटा ते एक्चुअली हे डॉक्टर ऐकू येना. आमी पळय आतां लास्ट टीव्हीचा आवाज वाडय, तुझ्या टीव्हीचा आवाज वाडय. आमी लास्ट बोन म्हणटा न्ही ते लास्ट बोन हे आसता हांगा, ताका म्हणटात माकड हाड. हे माकड हाड जेन्ना कित्याक लागून तरी प्रेस जाता तेन्ना तुमकां ते दुखता. एक म्हळ्यार तुमकां कदाचित मार लागलो आसतलो खंय ल्हानपणार किंवा केन्ना हालीं बीक, जाका लागून हे माकड हाड हिशोबा पेक्षा चड प्रेस जालें आनी ताचो जो बारीक जॉयंट आसता ते जॉयंट तो हल्लो आनी ताका लागून तुमकां ते दुखता. आतां ह्याकाय एक इंजेक्शनाची एक ट्रिटमेंट आसा कळ्ळें न्ही. आनी हे जर इंजेक्शन हांगा दिलें ते व्यवस्थीत ते आमी एक्सरे कंट्रोलाचेर दिता. म्हणजे अशें न्ही की अदमासान आतां इंजेक्शन आमी कांयच दिना. ब्लायंड टेक्नीक म्हणटा ते आतां इंजेक्शनाचें कांयच ना. आमी आमचे कडेन स्पेशल एक्सरे आसता जाका आमी सी आर्म म्हणटा. त्या सी आर्मांतल्यान आमी हे हार्ट खंय आसा ते पयलीं व्यवस्थीत पळयता एक्सरेचेर आनी मागीर तो जॉयंट तातूंतलो खंय आसा तो सोदून काडटा आनी थंय आमची एक्झॅक्टली निडल वता आनी ते त्या जॉयंटाकूच आमी ते एक इंजेक्शन दिता कळ्ळें न्ही. ते स्टेरॉयड इंजेक्शन आसता आनी ते दितकूच मागीर पेशंटाक 1 ते 2 आठवड्या उपरांत आराम मेळटा आनी ती पेन ताची कंप्लिटली वता आनी तो बरो जाता. ही पेन आसा म्हणजे तुमी काय जास्त हे जावपाचें कांय ना, काळजी करपाचें कांय ना. पूण तुमी शक्यतो एक सॉफ्ट क्युशन घेवपाची. तुमची जी बसपाची जी चेअर आसा ताचेर सॉफ्ट क्युशन घेवपाची आनी तुमी हे इंजेक्शन करून घेतलें जाल्यार तुमकां रिलीफ मेळटलो. अच्छा, म्हाका दिसता डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो या राजेश नायक हांव उलयतां. ते जर म्हाका शोल्डर डिस्लॉकेट जाता. लास्ट टायम कितें आतां 1 वर्स जालें, तेज्या पयलीं कितें जातालो 3 म्हयन्यान डिस्लॉकेट जातालो. आतां 1 वर्सभर जालें जावना. पूण तो रातचो घेमेन आसतनाच जाता. कितले वेळ ती उखल्ले जायना. फक्त न्हिदेन आसतना डिस्लोकेट जाता. आता तुमचो जो प्रश्न आसा तो एक्चुअली हाडा संबंधी आसा. तर तुमी हातून पेन हातून खूब कमी आसता. तर तुमचो ऑर्थोपेडीक जो डॉक्टर आसा ताका मेळून तुमी ह्या प्रश्नाचे तुमचो जो प्रॉब्लेम आसा ताचे तुमी ट्रिटमेंट करून घेवपाक जाय. हातून पेन घालून किंवा पेनी खातीर इंजेक्शन दिवन किंवा पेना खातीर तुमकां मेडिसीन दिवन कांयच उपाय जावचो ना. तुमची जी पॅथॉलॉजी आसा ज्याचे कारणां लागून तुमचो हात डिस्लोकेट जाता ते तुमी अगोदर करून घेवपाचे. ताच्या खातीर तुमी स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडीक डॉक्टरा कडेन वचून ट्रिटमेंट करून घेवपाची. अच्छा, बरोबर. म्हणजे सो दॅट ही गेट्स अ प्रॉपर रिलीफ. म्हाका सांगा डॉक्टर, आता तुम्ही आमी जेन्ना अशी क्रॉनिक पेन्स उलयतात पळय तेन्ना अपार्ट फ्रॉम कॅन्सर पेन वीच आर द पेन्स लायक आय जस्ट आस्क यू अबाउट दिस ट्रायजेमिनल न्युरालजिया. कारण म्हणजे खुबशे फावटी आमी एक म्हणजे रिसंटली एका एक्टराक आसा अशें कळ्ळां, त्या लोकूय मातशे कन्सर्न जाले. इन शॉर्ट, दो इट इज व्हेरी सिंपल टू अंडरस्टँड, इट इज कॉम्प्लिकेट टू ट्रीट. तर मातशे ट्रायजेमिनल न्युरालजिया विशयी सांगा. आणि सेकंड क्वेश्चन विल बी ऑफ मायग्रेन इफ यू डोंट गेट अ फॉर द क्वेश्चन. आता ट्रायजेमिनल न्युरालजिया म्हणटात न्ही ते कितें आसता की आमच्या शरिरान किंवा आमचे जे हे आसता चेहरो तातूंत एक गँग्लियॉन म्हणून आसता आनी ताका 3 भाग आसता. आतां म्हजे कडेन एक्चुअली ती स्लायड आसा तातूंत तुमकां 3 रंगांची चेहऱ्याची पट्टी आसा. एक त्याचो जो गँग्लियॉनचो एक भाग आसता तो दोळ्याक तुमकां दिसता, भाग हे जाता. दुसरो आसता तो जबड्याक आनी तिसरो आसता तो हांगा सकयल्यान वयता तो कळ्ळें न्ही. आतां हाका म्हणटात हो जो ट्रायजेमिनल गँग्लियॉन आसता न्ही ताची इतली स्पेशालिटी सर तो स्क्रिनाचेर आयला. हय बरोबर कळ्ळें न्ही. तर ब्ल्यू आसा न्ही तो एक ताचो भाग आसता, मागीर येलो आसा तो दुसरो भाग आनी पिंक आसा तो तिसरो भाग, अशे तेचे ते 3 भाग आसता. आतां ह्या सुवातेर हो जो नर्व्स आसता तेन्ना तुमी एकेच सायडीन तुमकां दुखता. जेन्ना तुमी तोंडान समजा कितें हे घेतलें उदक घेतलें म्हणा किंवा कितें खावपाक चॉकलेट्स घेतली म्हणा किंवा दांत घासतना पळय सण करून तुमकां सणसणे मारतात कळ्ळें न्ही. किंवा भायल्यान दाढी करतना शेवर तुमी जेन्ना यूज करता तेन्ना तुमकां अक्षरशः म्हणजे सोंसपाक जायना इतलें दुखपाक लागता. मातसो जरी हात लायलो तरी सुद्दां खूब प्रमाणात दुखता कळ्ळें न्ही. एक्चुअली मातसो हात लायल्यार दुखूंक उपकारना पूण हांगा दुखता हें ताचें कॅरेक्टरिस्टीक आसता. एकेच सायडीक आसता ती कळ्ळें न्ही. आनी थ्रोविंग म्हणजे तुमकां अक्षरशः ती एकदां इतली सहन करपा सारकी जायना कळ्ळें न्ही. ही एक्चुअली पेन खूब डिफिकल्ट आसता पेन स्पेशलिस्टाकूय ट्रीट करपाक. कित्याक मेडिसिनान एकदां ऑलमोस्ट 80% जाता क्युअर पूण ती परत रिकर जाता. ताका लागून आतां बरीचशी एक स्पेशलायज इंजेक्शनां आयिल्लीं आसा की जाका लागून आमी तो जो गँग्लियॉन आसा ते गँग्लियॉना पर्यंत आमी ते इंजेक्शनाच्या आनी एक स्पेशल एक्सरेच्या माध्यमांतल्यान आमी थंय पावता आनी तो गँग्लियॉनाकूच आमी तो टार्गेट करून थंयच्यान जी पेन सेन्सेशन्स फुडें वता ब्रेना पर्यंत तीच आमी कट ऑफ करता कळ्ळें न्ही. आनी हे तेचेर आतां बेस्ट मेडिसीन आतां पयर एक्टर फेमस एक्टर जाका लागून एक्चुअली पेन क्रॉनीक पेन चडशी
मनशापर्यंत पावली. ट्रायजेमिनी न्यूरॉलॉजी जो अमेरिकेक वचून ताणें ट्रिटमेंट घेतली ताणें हीच ट्रिटमेंट घेतली की तो गँग्लियॉन ताणें ब्लॉक करून घेतलो. अच्छा मग सर आमकां एक फुडलो प्रश्न आसा तो घेऊया. हॅलो हॅलो या हॅलो भाग्यश्री नायक उलयता आमोडेच्यान. हां विचार बाय. माझी मम्मीक न्ही सकाळी उठतकूच न्ही ती कोटूच दुखता म्हणटा आणि ती न्ही लास्ट इयर म्हणजे 1 वर्स जाले कांय म्हणल्यार तिका न्ही अशे जॉयंटांकडे पांयाच्या सूज येता पांया जॉयंटांच्या आणि आता कितें जालां आतां वर्स जावन गेले आमी पयलीं न्ही हालीं तिका बांबोळे वचून जीएमसीन दाखवून आयल्या पूण तरी पूण ते वखदाची चालू आसा तरी पूण कांय अजून गुण पडलो ना. तशीच तिची न्ही जॉयंटान ती पांयाच्या उजव्या पांयाच्या जॉयंटान न्ही सूज तशीच आसा. बरें सर दोन प्रश्न आमचे सायडीसून. एक म्हणजे तिचे वय कितें तिचे वजन कितें आनी तिचें काम कितें. तिची वय ती एक हाऊसवाईफ आसा आणि तिका वर्सां आसा 57. आणि ती म्हणजे डेली घरचीच कामां अशी आणि ती भायरची वचना. तिचे वजन अबाउट 60-65 आसतले. टाच किंवा खोटान जे दुखता म्हणटा न्ही ते एक्चुअली परत तशेंच की आता आम्ही थोडेसे एक्सप्लेन केला. आम्ही एक्सप्लेन केला त्याचप्रमाणे की अगेन वजनाचो हांगा प्रश्न येता शरीराच्या वजनाचो प्रश्न येता. एक्चुअली आमच्या शरीराचे वजन आसा ते सारखे मानेंतल्यान छातींतल्यान मागीर ते भेणांतल्यान पांयांतल्यान ते सरळ टाचे पर्यंत वयता. कळ्ळें. ताका लागून टाच हो सगळ्यात स्ट्रॉंग पार्ट आसता की ज्याचेर मॅक्झिमम वजन आपल्या बॉडीचें वता. कळ्ळें न्ही. तर ताका लागून परत अशें वजन येवन तेच हांवें सांगलें तशें प्लॅन्टर ताका तो मसल आसता किंवा ताका जे अटॅचमेंट आसता त्या हाडाक ती ताची झरता आणि ताका लागून तुमकां ती पेन जाता. हाचेर एकूच उपाय की सॉफ्ट क्युशन तुम्ही फुटवेअर वापरपा जाय. दॅट इज द बेस्ट रेमेडी. आणि दुसरें म्हळ्यार घरगुती उपाय म्हणजे जे गरम उदक आणि थंड उदकाच्या शेक दिवप आणि त्या मसला खातीर किंवा पांयाचे जे टाच सकयल्यान टाचो आसता ताका व्यायाम म्हणून एक डॉक्टरा कडल्यान तुमी शिकून ताका व्यायाम आसता 2-3 प्रकारचे व्यायाम आसात ते तुमी शिकून घेवपाचे. ताणें तिचे हळूहळू कमी जातले एकदम काय कमी जावचे ना आणि ताका मातसो टायम लागता. पण कॅन बी मॅनेज सक्सेसफुली. आता तुम्ही सांगता दुसरी की तिका सूज आसा फुडल्यान म्हणून ती एक्चुअली ते सूज आसा ती कदाचित त्या हाका टाचेच्या हाका लागूनय आसूं शकता किंवा सुजेचे दुसरे कितें कारणूय आसूं शकता. कदाचित तिका बाकीच्या धाकट्या जॉयंटाचे आर्थरायटीस आसूं शकता. तर ते तुम्ही डॉक्टरा कडेन वचून कम्प्लिटली इव्हॅल्युएट जीएमसीन केलें आसतलें आणि त्या प्रमाणे तुम्ही ते पुढे फॉलोअप करपाचें. म्हाका सर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो या दोतोर पांयाक स्प्रेन आयली 3 म्हयने जाले पूण अजून पांय दुखता निवळूंकूच ना. नाही स्प्रेन आयला म्हणजे खंय स्प्रेन आयला एक्झॅक्टली पांय म्हणजे हाका तळटाक. एज कितें एंकलाक न्ही. 47. अच्छा कितें धांवतना अशें कितें पडून बी तसो स्प्रेन. अशें हांव परतलें अशें फातरा वयल्यान काळखांक येयलें. एंकल स्प्रेन म्हटलो न्ही तुमी. न्ही तळटाक आयले पांयाच्या पोना. हय. अच्छा 3 महिने म्हणजे दाखयले दोतोरा पूण अजून निवळना. म्हणजे दुखत आसता. ताका कितें आसा कारण आसा ताका म्हणून आमच्या पांयाचो जो तळवो आसता न्ही ताका एक हाड न्ही ताका जवळ जवळ खूब हाडां आसतात बारीक धाकटी आणि ही हाडां एकमेकाक अशी जॉयंट जाल्लेली असतात आणि जॉयंट जाता ती कशी ताका बारीक लिगामेंट्स आसता आणि मागीर कनेक्टिंग ताका मसल्स आसता. आता हे जेन्ना अशें खुबशे तुमचो जेन्ना ट्विस्ट जाला तेन्ना खुबश्या गोष्टींक खुबशे हाडां ताच्या बरोबर ती ट्विस्ट जातात किंवा ताच्या बरोबर ताचे अटॅच लिगामेंट्स आसता मसल आसता ते तातूंत टेर जातात आणि ताका लागून ती पेन खूब वाडटा. हय आणि ती एक वाडत वता आणि ती एकाच सुवातेर आसल्यार ती पेन ताबडतोब कंट्रोलान येवं शकता. ही खूब सुवातेर पेन आसल्या कारणान किंवा ताका ते टेर जाल्या कारणान ते पेनीक मातसो टायम वतलो. पूण तुमी डॉक्टरा कडेन जर व्यवस्थीत उपचार केला जाल्यार पाश्यास राखा डॉक्टराचे उपचार चालू दवर ती पेन हळूहळू कमी जातली आणि तुमकां आराम दिसतलो. बरोबर. हाका थोडेशें तुमी सांगलें तशें थोडेशें रेस्ट थोडीशी ट्रीटमेंट कॅन गिव अ बेटर रिझल्ट. कारण तेच की इम्पॉर्टंट म्हणजे खूप ठिकाणी ती म्हणजे खूप एका वाटयेंतली खुबशी पदार्थ जर तुमी एवढे हाडे सगळेच हालतात तशातलो भाग तो. म्हाका सर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो या डॉक्टर हांव पिटर डिकॉस्टा उलयतां सांताक्रिस्तान. विचार डिकॉस्टा बाब. हांव फाटल्या दिसांनी बरो नासलेलो म्हणजे हॉस्पिटलान हाडलेलो स्पॉन्डलायटीस जालें म्हणून. आतां ते घरा येवन म्हाका फाटल्या दिसांनी म्हाका आतां पांय दोनूय सुजोन येयलेले. मागीर हांव डॉक्टराक मेळलो. तें कितें युरीक एसीड कितें जालां म्हणून ताणें टॅबलेटी घेवन दिल्यो म्हाका आनी त्यो घेवन म्हाका बरें दिसलेलें. मागीर थोड्या दिसांनी हांव मोचे घातले पळय ते मोचे घालून म्हाका तो परतो येवप आतां दाव म्हाजो सुजलेलो आहा तो अजून सुजता सद्दां. आनी आतां 2 दीस जाले किटकिट म्हणून परतो मेळलो ताका ताणें म्हाका दुसरी टॅबलेटी दिल्या आनी
ऑइंटमेंट दिला जेल चालू अच्छा आणि अजून म्हाका बरें दिसना कितें केलें तर 10 पाव फुग्या बरें दिसान वयर प्रश्न कळलो आता जाप ऐकात डिकॉस्ट्राबाब तुम्ही सांगता त्या हिशोबान तुमकां जी तुम्ही जी मेडिसिन्स जी घेता दुखी खातीर दूख कमी जावपा जाय म्हणून नॅक्सिलन हॅलो नॅक्सिलन दी म्हणून दिला ऑइंटमेंट हय हय ऑइंटमेंट दिला आणि गुळयो कांयच ना गुळयो दिल्या इनाक सुकिनस चालले की गुळयो दिल्या रात्री एक पावटी घे सांगल्या हय तुम्ही सांगता तशें ते कदाचित त्या गुळयाचो दुष्परिणाम म्हणून तुमच्या पायांक सूज आसूं शकता कळ्ळें न्ही हय आतां कदाचित ताचे खातीर कितें आसा की गुळयो चेंज केलो तुमच्या डॉक्टरांनी जाल्यार कदाचित तुमकां ताचो आराम मेळूं शकता कित्याक युरीक एसीड आसले जाल्यार तुमकां जॉयंटान दुखतलें पांयांक सूज येता अशें नसता पयलीं तुमकां जॉयंटान दुखपाक लागता बारीक बारीक जॉयंट्स आसता तातूंत सूज ताणें येवची ना आतां सूज एक्चुअली जेन्ना ही दूख आसता आनी सूज येता सगळी कडेन तेन्ना पयलें कारण आमी म्हत्वाचें लक्षांत दवरता की हो गुळयांचो पेन किलर्स किंवा दुखीची जी गुळयो आसात ताचे खुबशे सायड इफेक्ट्स आसता ताच्या सायड इफेक्ट्सा लागून हे एकएकदां पांयान सूज येवं शकता चेहरो सुजू शकता कळ्ळें कित्याक ह्यो गुळयो आसात न्ही हे आपल्या शरिरांतून जेन्ना आमी घेतात तेन्ना ते किडनींतल्यान लिव्हरांतल्यान ते मेटाबॉलायज जावन किंवा ते पचून मागीर ते शरिराच्या भायर वचूंक जाय तशें जर जावंक ना जाल्यार मागीर ते ताचे जे सबस्टन्स आसा ते शरिरानूच रावता आनी मागीर सूज येता किंवा चेहरो मोठो जाता आनी हे दुश्परिणाम ते कदाचित तुम्ही ती वखदां जर चेंज केले जाल्यार तुमकां बरोचसो गुण येतलो तातूंत आनी सुजूय वतली आनी दुसरें म्हणजे अतिशय म्हत्वाची गजाल म्हणजे जी युरीक एसीड आसा ते तांच्यांनी कंट्रोलान दवरचेच पडटले स्पेशली युरीक एसीड डायट आनी मेडिसीन बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टंट डॉक्टर म्हाका दिसता आमकां खुबशे प्रश्न आयले कार्यावळ बरीच रंगतदार आशिल्ली कारण जशें एका स्टोरीन गौतम बुद्ध सांगता की तुज्या घरातल्या मनशाक आपण जितो करता पण अशा घरातल्या मनशातल्या कडल्यान तांदूळ हाड जाच्या घरान मृत्यू जावना तशेंच आमचो जी कार्यावळ आशिल्ली ताच्या प्रत्येकाच्या घरान किंवा प्रत्येक मनशाक केन्ना ना केन्ना तरी पेन मागीर ते एक्यूट आसूं किंवा क्रॉनीक आसूं केन्ना तरी ताका म्हणजे ती सोंसची पडल्या त्या खातीर खूब प्रश्न आशिल्ले अशा तरेच्या कार्यावळीन तुमचे सगळ्यांचे सहभाग आनी सहवास दोनूय तितकेच म्हत्वाचे प्रुडंट मिडियाची ही कार्यावळ तुमकां आनी चड भावतली तरेतरेचे एक्सपर्ट तुमचे मेरेन पावपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी तुमचो मोलादीक सहकार्य तुमचो आदार हें आमचे जैताचें रहस्य येता त्या बुधवारा ही कार्यावळ आसची ना हें सांगतना आमकां थोडेशें वायट दिसता पण आनीक आनंदाची गजाल अशी आसा की येता त्या बुधवारा लक्ष्मी पुजन आसतलें दिवाळी आसतली तेन्ना दिवाळेच्या प्रकाशाच्या पणट्यांच्या उजवाडान तुमच्या सगळ्यांच्यो रोगपिडा नश्ट जावच्यो सगळ्यांक सरस्वतीची कृपा मेळची लक्ष्मीची कृपा मेळची बरी भलायकी लाभची अशें देवा कडेन आमी मागता आनी जस्ट पासिंग ऑन म्हणून डॉक्टर तुमी टेक होम मेसेज म्हणून कितें सांगतले हें तुमी सांग एका वाक्यान सांगात दूख आसता ती तुमी सोसून रावूं नाकात दुखीक लागून तुमकां खूब फुडें त्रास जाता तुमचे मानसीक बिगाड जाता तुमच्या कामार वता थंय तुमचें कामार तुमी वचूं शकना म्हणून थंय तुमची लॉस जाता सगळी फॅमिली डिस्टर्ब जाता ताका लागून जी कितें तुमची दूख आसता ती तुमी वेवस्थीत डॉक्टरा कडेन वचून ती दूर करपा जाय आनी हेच इम्पॉर्टंट आसा हातूंत आनी म्हाका प्रुडंट मिडियान हांगा आपोवन तुमच्या बरोबर उलोवपाक चान्स दिलो ताच्या बद्दल हांव प्रुडंट मिडियाचे देव बरें करता आनी डॉक्टर राव साहेब तुमचे देव बरें करता डॉक्टर ही एक अतिशय म्हत्वाची आनी रंजक कार्यावळ आशिल्ली कारण जशें हांवें तुमकां सुरवात सांगलें की ही पेन जी आसा ती प्रत्येक मनशाच्या आयुश्यान खंय ना खंय तरी येतात आनी एक दुसरी एक म्हत्वाची गजाल अशी आशिल्ली की हे जे तुमचो विशय आसा हो गोंया खातीर तरी नवो विशय आसा कारण पेन मॅनेजमेंट क्लिनीक अशें गोंयांत फारच कमी आसा क्वचितच आसा आनी तुमी तुमचो एडवान्स स्टडी जी आसा ती ह्या विशयान केली म्हाका दिसता तुमच्या ह्या ज्ञानाचो गिन्यानाचो आनी तंत्रगिन्याचो उपयोग लोकांच्या जिवितांत जावचो तांकां सगळ्यांक बरी भलायकी मेळची आनी तांचें सगळ्यांचें आयुश्य पेन फ्री जावचें अशें आमी देवा कडेन मागुया आनी सगळ्यांच्या वतीन हांव तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या वतीन सगळ्या वांटेकारांक आनी ही कार्यावळ पळोवप्यांक काळजांतसान देव बरें करूं